पितेचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज तिसरो दीस जावन आसा सांतिनासाच्या नोयनाचो. दोन विशय आमी घेतलेले आनी तांचेर आमी नियाळ केल्लो. ताचो मनोभव कसलो आसलो पळय तो पळोवंक. पयले सुवातेर तो आपले पासत जियेन आसलेलो, फकत देवाचे व्हडे मोहिमे पासत, ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. दुसरें म्हणजे तो भितरल्यान देवाचे व्हडे मोहिमेक जियोंक जाय जाल्यार आमी खंयच्याच चिंतनांक भावनांक वस्तूंक चिटकोन रावंक फावना. भितरल्यान आमी स्वतंत्र आसूंक जाय. म्हणटच हो जावन आसलो दुसरो मनोभव ताचो. भितरल्यान स्वतंत्र आनी जेजूकूच आमी हाजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी आयज आमी हो तिसरो विशय घेता. ह्या तिसऱ्या विशयान आमचें पळय चिंतप आसा तें आमी बरे भाशेन वापरूंक जाय. आमी कितें करता, चिंतना आयलीं आमी चिंतना जाता ना, तशें न्ही. आमच्यान आमची चिंतना लावंक जातात आनी आमी हे भाशेन लायता. आतां तुमी पळयात, हांव सांगता तितलें तुमी आयकतात आनी भितरल्यान तुमी तें पळोवंक लागतात. तेच भाशेन आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. जेजू कसो जियेलो ताचेर नदर मारली की ना, ताचो अणभव आतां आमकांय मेळटा आनी आमी ताचे सारके जावन जियोंक शकता. ते भाशेन ताणें तें चिंतप वापरलेलें आसा. तर हे भाशेन आमी आमची चिंतना बरे भाशेन वापरच्याक हे भाशेन आमी आयज नियाळ थोडो करुया. आनी आमची सगळीं इंतेसां आसात ती पयलीं मनांत दवरया आनी ह्या मिसाची जी केली ती इंतेसां आसा ती मनांत दवरून सगळ्यां पासून आमी मागया. खूब जाणांनी विनंती केल्ली आसा मागण्याची, तांकांय आमी मागण्यांत दवरया. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया. पातकांक आमी खूब फावटी भायल्यानूच सगळें पळोवन जियेता, पूण भितरलें आमचें जिवीत उदीक देवाक एकवटान जियोंक आमी चुकल्या. तर हे पातक आमचें कबूल करया आनी देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मागुया. कोणवळे बापा, तुजे भुरग्यांचे दोळ्यार दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक बोर भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया.
सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळटच ताचे आनी ताच्या सेवकांचें मन इस्रायल पोरजे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा करताली ते इस्रायल पोरचेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटच फारोवान आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार घाले आनी सर्वेस्परान फारोवाचे इजिप्ताच्या राजाचे कालीज निबोर केलें आनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो जोयतिवोन जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुता धुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारोवाचे सगळे घोडे आनी रणगाडे, ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुता धुवांचे पाटीक लागले. बाल झेफोना मुखार पी हाहिरोता लागीं दर्याशी तांणी पेणे केलें. थंय ती तांकां मेळ्ळी. फारोवा लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुता धुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात तें तांणी पळयलें. इस्रायलाच्यो पूत धुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइजेसाक म्हणलें, ह्या वरण्यान तुवें आमकां मरूंक हाडल्याय? इजिप्तांत आमकां फोंड नासले? इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय? आमची वाट सोड आनी इजिप्तकाराचीच सेवा करूंक सोदता. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या वरण्यांत मोर्चे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केली जाल्यार उदीक बरें आसलें. मोइजेसान पोरजेक जबाब दिलो, भिवू नाकात, गोठ रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनी केन्नाच पळोवची नात. खूब सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजनासतना दर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराचीं काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या
लॉस्कोराचेर जोईत व्हरून आनी तांच्या रणगाड्यांचें आनी गोडेकारांचें निसंटोन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारोवाचेर आनी तांच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोईत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारांक मानून घेतली. देवाचें उतर हें देवाचे वळखार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया. जोईत व्हरून तो मोहिमेन भरला. म्हणुया सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया. जोईत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पराचें किर्तन गायता. जोईत व्हरून तो मोहिमेन भरला. गोड्यांक आनी गोडेवाल्यांक ताणें दोरयान शेवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बोल ताचेंच किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली. तो म्हजो देव हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो ताचीच वडवीक गायता. जबाब सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया. जोईत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पोर एक झुजारी. ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोरयान शेवटिल्यो. ताच्या निवडलोल्या गोडेवाल्यांक तांबड्या दोरयान गिरासले. जबाब सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया. जोईत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सागराच्या उदकांत ते नोपोयत जाले. फातरां वरी समुद्रान बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपलें बोल दाखोवन फांकी जाला. तुज्या उजव्या हातान सर्वेस्परा दुस्मानाचे केले कुडके. जबाब सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया. जोईत व्हरून तो मोहिमेन भरला. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिसेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संसद ही ती एक खुणा सोदतात खंय. पूण जोनास प्रवादाचे खुणे विशयी तिका खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती ती माशेच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून
आपले जिवीत बदलले देखून निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा ह्या सोस्ती बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव कोत्तलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा एक आसा एकलो. दुखिणीची राणी पृथ्वीचे शिमेर थावन सोलोमावाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव कोत्तली. आनी पळयात, सोलोमावा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्ता. आमी तर आतां आमचें चिंतप ह्या शुभ वर्तमानाक लायत जाल्यार पयले सुवातेर आमी पळयतल्या कोण थीं आसात पळय ते धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आसात. आमी आतां ते कशे न्हेसल्यात ते पळोवंक जाता. कशे न्हेसताले, कशे न्हेसलेले आसात आनी ते आतां जेजू कडेन आयिल्ले आसात. हे आमी पळोवंक शकता. आमी आयकता खरें, पूण आमी मनांत तें पळयता आनी तेका ते प्रश्न करतात. आमकां एक खुणां जाय म्हणटात. खुणां कित्याक लागून? तांकां पळोवंक जाय जेजू कोण पळय तो. आनी जेजू ताका सांगता, तुका हांव एक खुणां दितां. जशे भशेन प्रोवेद्यान वचोन लोकांक शिडकायले आनी लोकांन ताचें आयकोन तांचें जिवीत ताणें बदल्लें, ते भाशेन हांवूय तुमकां सांगता, तुमी म्हजें आयकून जिवीत बदलात. हांव तुमकां एक खुणां दितलो. जशे भशेन तो माशाच्या पोटांत आसलेलो 3 दीस आनी 3 राती, ते भाशेन हांव धोरणीचे सगळें ह्या धोरणीच्या पोटांत आसतलो आनी हे भाशेन हांव पुनर्जीवन जातलो. तो तुमी आतां पळयात कशे भशेन जियेतात पळय ते. तर दुखिणीची राणी येतली, आयिल्ली सोलोमाचें आयकोपाक. सोलोमाक देवान म्हणून तूं जाणवाय दिल्ली आनी ती ताचें आयकोन म्हणून तूं पोत्तून खुशाल जावन गेली. ती हे संस्थीक चेर आड उलयतली. कित्याक जोडटेच्या दिसा तिणें जशे भशेन आपूण बरी जावन आपलें जिवीत सारलें, ते भशेन तुमी तें सारूंक ना. हांगसर सोलोमा परस व्हडतो कोण आसा? जेजू. जेजूचें आयकोन आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय. तो जशे भशेन जोनासाच्या वेळार थंयसर ताणें निनिवेच्या लोकांन ताचें आयकून आपलें जिवीत बदल्लें, ते भशेन तुमी आनिकूय बदलूंक जाय. कित्याक हांव तुमकां खरी वाट दाखयतां, कित्याक हांवूच जावन आसा ती वाट. म्हजे परस आनी कोण व्हडतो ना. तर ते भाशेन ताणें ताका सांगलें. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आतां हें आमी पळयलां, तर आमी कितें करूंक जाय? जेजूक आमी हे भाशेन हाजीर जालीं की ना, तो आमकांय कितें सांगता, आमचें जिवीत आमी ते भाशेन बदलूंक जाय. तर आमी कशे भाशेन म्हणून बदलया तें आतां आमी थोडो गोत नियाळ करया. पूण हाचे पयलीं आनी आमी पळोवया. फारो ताणें पयलो निर्णय घेतलेलो, हे चड वाडटात, हांकां बरी धमकी दिवंक जाय, तांकां काडूनच उडोवंक जाय. आनी ते भाशेन ताणें केलें. ताका काडूनच उडोवपाक खूब प्रयत्न केलो आनी शेवटी तांकां मागीर धाडलें. म्हणलें धाडटना आयज पळय तो कितें म्हणटा, आरे हांकां आमी धाडलें, आतां कितें करतले आमकां हांगसर आतां कामगार ना, ही शेतां भाटां आमचीं घरां कोण चलयतलो? सगल्या जाणांक घेवन तो गेलो, तांकां सगल्या जाणांक पोत्तून हाडच्याक. आनी हे भाशेन आयज आमी पळयता इस्रायली लोक, देवान तांकां तेन्ना सुटका जाय आसलेली म्हणून सुटका दिली. ताणें विनंती केली, मोइजेसाक ताणें धाडलो
आनी ह्या गुलामपणांतली ताका सोडून आतां तो तांकां स्वतंत्रपणांत व्हरोंक इजिप्ताक थान इस्रायलाक तो हाडटलो आनी हो मारूक चलतना ती आतां देवाचेरूच आड वेतात आनी आयज पळयात कितें म्हणटा पळय ती थिचून आमकां हें पुरूंक नासलेलो कितें जागो हांगसर आमकां अरण्यांत पुरूंक हाडलें देवाचेर शीण कोत्तात पूण मोइजस तांकां सांगता तुमी भियेनाकात हे रणगाडे घेवन फारो येता सगळे आमकां पोत्तून व्हरोंक येतात ना देव तसो कोत्चो ना देव विस्वासी देवाचें उतर आमी पाळूंक जाय तो आमकां वतलो आनी भशेन देव ताचे कडेन उलयता आनी म्हणटा तूं फुडें वच तूं ताका घेवन वच आनी ते भाशेन तो फुडें वता आनी ती मिलाग्री आमी पळयतले कशे भशेन घडटात पळय त्यो म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तर आमी हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी आमच्या मनांत पळयल्या उपरांत प्रत्येक जाणांक तो आमकां कितें ना कितें सांगता आतां आमकां प्रत्येक जाण कशें सांगता म्हज्या जिवितांत कितें जाता तुमच्या जिवितांत कितें जाता तो आमकां म्हणटा तुमी भियेनाकात हांव तुमकां फुडें वत्तां आनी हांव गोंवळी कसो तुमचे फुडें चलतां भियो नाकात म्हजेर तुमी विस्वास दवरात म्हजे सोबे तुमी रिगून रावात आनी हे भाशेन हांव तुमकां सगळें बरेंपण दाखयतलोच हे भाशेन सांत इनासान आपलें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें घडोवन हाडलें ताचेर मनन करून ताच्या उतरांचेर मनन करून आयकतालो तो पूण ताका खोलायेन भितरल्यान आजीर जावन 2, 3, 4 पाटी हे भाशेन तो ताचेरूच मनन करून सारको खोलायेन ते एक जावच्या इतले खोलायेन तो रावतालो म्हणजे कितें आतां पळयात आमी सगळीं जाणां आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आमी जल्माक आयलीं न्हय तर तिका आमी सारकी भितरल्यान सावन एकवटो नासलेले हांव मागीर आमी भायर संवसारांत आयलीं म्हणटून तिचेर आमचें सगळेंच जिवीत आदारून आसलेलें ती आमकां बरयताली आमचो परामर्श कोताली आनी तिचो आनी आमचो संबंद इतलो लागशिल्लो आसलेलो मागीर वाडटा मांयचो आवाज आमकां रोखडोच येता मांयचें सगळें आमकां कळटा कित्याक आमी आनी तिचें जिवीत एक जालेलें आसलेलें तो ती आमकां ते प्रमाणे वळखता आनी आमी तिका वळखता आमी तर फकत मांय म्हणत जाल्यार सगळे मांयचे आमकां एकाच फारात दिसती पडटा हे भाशेन इतलो लागशिल्लो संबंद आमी जेजू बरोबर जोडूंक जाय तेन्नाच की आमी ताचे सारकी जावंक लागतली तेन्नाच की ताची उतरां ताची चाल आमची जावंक लागतली हे भाशेन आमी मनन केलें की ना अदीक आनी अदीक ताचे बरोबर रावलीं की ना मागीर आमचेंय जिवीत ताचे भशेन जावंक लागतलें तर ही कृपा आमी आयच्या दिसा मागया आनी देवाक आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन ओपून दिवया आमच्या हात शेवटेन दवरया जोडून प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आमी हाजीर जावया हांगसरूय आमी आमचें इमॅजिनेशन चिंतप आमी वापरता आनी आमी पळयता कशे भशेन तो आमचे सगळ्या सांद्यांनी पांयची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन भरोन येता आनी आमचें सगळें आसा तितलें आमची चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी सगळें आहा पळय तितले आठवणी ह्यो सगळ्यो आमी जेजूच्या नांवान भायर काडटा हे सगळें आमी पळयता हे भशेन आमी जियेता आनी ताचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां नितळ निर्मळ कोत्ता ताच्या रोगतान आनी बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता वायट हां तें काडून दुसऱ्या सुस्कारांत आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरून काडटा हें आमी पळोवंक लागलें की ना जशे भशेन एक आणी आमी 3, 4, 5 मिनटांनी सारकी साफ करून काडटा उदक घालून डिटर्जंट लावन आनी मागीर उदक घालून तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दवरलें म्हणटच आमी नितळ निर्मळ जावन जशे भाशेन आमी जेजूचे सांदे जावन जिवंक जाय तें तो आमकां कळीत करता तो तें आमकां दाखयता
आनी प्रत्येक वावर जो आमी कोत्ता तो ताचे सवें करूंक लागली म्हणटूच तातूंत आमकां शांती येता आनी आमी देवाचे व्हडी मोहिमे पासून जियेता आमी भितरल्यान स्वतंत्र रावता आनी ताका आमी सहकार करीत ताचो वावर आमी फुडें व्हरता हे परी आमी आतां आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया आनी जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सारूंक ताकाच आमचें सगळें जिवीत समोर पळोवया. गीत घेवया पेज नंबर 39 C25 ना आमचे लागीं. मोज्यांनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तुसली जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपुदित्र आनी शासनाच्या देवा सोरकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजी सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदर दितात निरोंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान उंचवर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचवर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासलें कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
मोचो गोड पोरगोठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पण पोरगोठा तुझ्या येण्याकत येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत कमळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दौरमदूत आनी सवकारान तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी मनांत हाडया आनी त्याच्या उतरांचेर आमचें चिंतप लावन काळजांत तान ते आतां सगलीं आमचीं इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरसां उद्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोळकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांयच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिल्लो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 51 D9 एक तुजी आज्ञा आमकां.
मागुया. देवा आमचे बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यान तुवें आमकां भरल्याय. तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लॉयलाच्या बाग्योतिनासाक मागणे. लॉयलाच्या बाग्योतिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल. तुजें संवसारीक जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेची चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय. जेजूचें आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सुबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगोट आख्या मनशाकुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें आतां सांतिनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक देन वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचेंय जिवीत देवाक समर्पिता. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 232 U3 इनासा इश्टा जेजूच्या आमी तिसरो श्लोक गायतल्या. इनासा इश्टा जेजूच्या बोलबोल काजी श्रेष्ठ फुडाऱ्या Kursapato ubansos loy, so santos like one
Page 35, A79. Where to what we are gathered in my name, there am I in the midst of them. Stay with us, Lord, when we gather to praise you. May we sing the joy of your love. Where to what we are gathered in my name, there am I in the midst of them. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, quickly we have moved the third day in a spiritual journey with Saint Ignatius. The topic for today's reflection is using our imagination in prayer. It is said or recognized as one of the hallmarks of Ignatian spirituality. We'll reflect about it after the Gospel. Today we also have the feast of Saint Xavier Makrouf, a priest from Lebanon of the 19th century who lived a simple monastic life in his monastery, who would give his life to God in prayer, the service of others. In the Gospel passage today, we'll hear about the Jews, religious leaders, coming to Jesus asking for a sign that he is the Messiah, that he is the Son of God. And Jesus doesn't give them a sign because he himself is a sign of the Father's love, compassion for them. He speaks about two things in the Old Testament about Jonah, who became a sign to the Ninevites, about Queen of Sheba, who came to hear the wisdom of Solomon. With his thoughts in the mind, let's come to St. Ignatius, whose statue we have here before us. Place before him our various needs and request him to take all our needs to God, the Heavenly Father. And to take part in his Mass in a worthy manner, we reflect on our sins and ask God's pardon for them. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who called the priest Saint Xavier Makrouf to the solitary combat of the desert and imbued him with all manner of devotion, grant us, we pray, that being made imitators of the Lord's passion, we may merit to be co-heirs of his kingdom, where you live and reign forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. When the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of the Pharaoh and his servants was changed towards the people, and they said, "What is this we have done, that we have let Israel go from serving us?
So he made ready his chariot and took his army with him, and took 600 picked chariots and all other chariots of Egypt, with officers all over them. And the Lord hardened his heart on the Parrot king of Egypt, and he pursued the people of Egypt as they went forward defiantly. The Egyptians pursued them, all Pharaoh's horses and chariots, and his horsemen, and his army, and overtook them, encamped at the sea by Perorite in the front of the Bazabon. When Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they were in great fear. And the people of Israel cried out to the Lord, and they said to Moses, "Is this because there are no graves in Egypt, that you have taken us away from to die in the wilderness? What have ye done to us in bringing us out of Egypt? Is it not this what we have said to you in Egypt? Let us alone, and let us serve the Egyptians. For would be better to serve the Egyptians than to die in the wilderness." And Moses said to the people, "Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom we see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you only should say, 'The Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift up your rods and stretch out your hand over the sea and divide it. The people of Israel may go on dry ground through the sea, and I will harden the hearts of the Egyptians, so that they shall go in after them. And I will get glory from over the Perizzites, as he's lost his chariots and his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten glory over the Perizzites, his chariots, and his horsemen." This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response shall be, "I will sing to the Lord, glorious is his triumph." Please respond. I will sing to the Lord, glorious is his triumph. I will sing to the Lord, glorious is his triumph. Horses and riders he has thrown into the sea. The Lord is my strength, my song, and my salvation. Our response. I will sing to the Lord, glorious is his triumph. This is my God, and I exalt him, my father's God, and I give him praise. The Lord is a warrior, the Lord is his name. The chariots of Periods he hurled into the sea. The flowers of his army drowned into the sea. Our response. I will sing to the Lord, glorious is his triumph. The deeper hide them, they sank like a stone. Your right hand, Lord, glorious is its power. Your right hand, Lord, has scattered the army. Our response. I will sing to the Lord, glorious is his triumph. Please rise. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let your face shine on the servant and teach me your disease. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign,
But no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The man of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here. The queen of the south will arise at the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, when an architect prepares a blueprint for a building, could be a 4-floor building or 10-floor building, or for a bungalow, first of all, he imagines in his mind the bungalow that he is going to prepare, or the building. He places in mind where will the drawing room be, where will the sitting room be, where will the bedrooms will be, and so on. After he has got a whole thing in his mind, then he prepares the blueprint and presents to the engineer. So also for a bungalow, where will the sitting room be, where will is it be big or small, its dimensions, and so other rooms. He uses his so-called the imagination to portray on the canvas, on a big chart of paper, so the whole building. So also a painter, we have with us a good painter here, Sean. In my book, when God celebrates, he has drawn all those paintings there. So also painter too, when he wants to paint on a big canvas, on a paper, any image, he has in his mind first what that image will be. And accordingly, he portrays on the canvas what he wants to be there. So also when a child is born, parents immediately think about in the mind, what will that child be? Or maybe a musician, when a child is born, when a child learning of the 1st grade and 6th grade and so on, they imagine a child, when the child is big enough, he or she will sing for this orchestra and this orchestra. So we use our imagination in various ways to bring forth from our mind and heart what is there on reality. Ignatius also tells us that we can use our imagination also in prayer to come in closer contact with God who was in the past, who is today for me personally. And how did in a way he come to know this fact? As he was recovering in the family castle, he began to think, imagine, when I'm fully recovered, once the wounds are fully healed, I'll go back to my palace, back to my, as a soldier, and please so-called the woman he loved very much, what he will do, various things he will do. But when he read about the saints, he said, if this saint can do this, I can do more than that. So this is why he, in a way, developed the habit of use imagination for prayer. So it tells us when we to pray, we can use this faculty of imagination to come in closer contact with Jesus or with God or the Old Testament. This knowledge we will not get by just reading the scripture, by studying them or go over classes. We'll get when we personally use our imagination in prayer, when we have a heart-to-heart colloquy or chat with Him. Let's take a few examples. It tells us when you are contemplating on the incarnation, God planning to send His Son into the world, He says, get into the mind of God the Father. What's the Father thinking? When He made the world, it was so different. Everything was so good, so beautiful, all over happy. When God looks from above, creation now, what is it? Totally different.
So I get into his mind and see what is in our planning. He's planning to do something great, surely. What is that? Planning to send his son in the world, who will now restore the whole of creation. So when I do this exercise, I get in touch with my feelings and with God's feelings. And I realize God is so compassionate, so close, so loving, so concerned about us. So I developed so-called a personal touch with God the Father. I'm only using my imagination, but it helps me to come in so contact with God the Father. Whereas the example it says of the nativity. He says, accompany the couple, Joseph and Mary. Don't just read about it, but accompany them, be part of the scene, and go with them to Bethlehem. What are they thinking? How are they walking? Are they on a camel or are they on an ass? What are they? As they walk along, look around, talk with them. When a child is born in the inn, look around, it says. Look around, look at the smell, see with the inner eyes. So now I become the part of the scene, my mind starts thinking, and I think with Jesus, I think with the baby Jesus, I think with Mary, I think with Joseph, I think with the animals around, I think with the surrounding around. The result is I develop a deep trust, a deep love, a deep contact with the person in the scene. If you take a scene, any scene in the gospel passages, think about Jesus healing the leper. Be part of the scene. Look at the leper. Look at his condition. Look at Jesus. How is he looking at that person? I'm using the faculty of my mind during prayer to be part of the scene, and then I have those feelings of different feelings. Do I feel sorry for the leper because he is discarded of society? Or do I feel pity for him? Or do I have compassion with him? Do I feel with him? When I look at Jesus, looking at him, what is he telling him? When I look at people, they are scorning him. Go away, he says, because you're not supposed to be, you're supposed to live in a jungle or in the forest side or in the mountain. So when I use my imagination in prayer, I, in a way, develop a deep respect, a deep love for Jesus, surroundings, people around him. So my imagination, in a way, helps me not just to think or to reflect. I become part of the scene, and those feelings that arise in me, in a way, help me to come closer to God and to other people. This is what actually happens in our daily life too. When you visit a person, a family who has lost somebody in their home, I become part of the scene there. My feelings of sympathy, compassion. Or when I take part in a celebration, in a way, I become part of the big scene there, and I rejoice with them because celebration. So, Ignatian tells us, when you pray, don't just read the text, but imagine it here in your mind and heart as it is actually happening now. Let's ask Ignatius to help us to use our faculty imagination in this way, that when we read the text of the Old Testament, the New Testament, we not read just the words, not just reflect on it. Let those words, images come into our mind, and we try to live them in our mind so that they influence us, not just from within, also from without. We come close not just to God, but to his fellow creatures who are living with me now. We pray for the grace for all of us and for everyone taking part in this novena. N26, page 293, I surrender all. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will
Pray that a sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. We offer you a sacrifice of praise in commemoration of our saints, O Lord, by which we trust to be delivered from evils both present and to come. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you are praised in the company of our saints, and crowning their merits, you crown your own gifts. By the way of life you offer us an example, but communion with them, you give us companionship. By the intercession, you show support, so that encouraged by so great a cloud of witnesses, we may run as victors in the race before us and win with them the imperishable crown of glory. And now with all the angels and archangels, all the saints, we sing a hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks to your disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, and thy kingdom come, and thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. D101, page 144. O come to the water. Let us pray. We have received this heavenly sacrament, O Lord, as we commemorate your Saint Xavier.
Grant, we pray, that what we celebrate in time, we may attain with another joy. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by our lives. Thanks be to God. Prayer to Saint Ignatius of Loyola. O holy and revered Father and Founder Saint Ignatius of Loyola, through the workings of the Holy Spirit and the intercession of the Blessed Mother, Virgin Mary, you were able to surrender yourself completely to Jesus in all your thoughts, words, and deeds, and be a pliable instrument to bring greater glory to the Father. Through you, the love of the Father was manifested by raising up a band of men under the banner of the cross of Jesus, who were ever prepared to go to the ends of the earth to proclaim the good news and bring salvation to humankind. We are truly grateful to the Father for the least society of Jesus, which is a gift of the Father through you to the world and humanity. May all of us gathered here during these days for reflection and prayer before your feast receive abundant graces to love Jesus more intimately and follow him more closely as you did in your life on earth. And so we ask your intercession for ourselves. You may put forth your intercessions to Saint Ignatius. If what we ask you be pleasing to the Father, may it be granted to us through your intercession. And now, we who look up to you for inspiration and commitment, make those words which made you a great instrument in Jesus' hand as our very own. We together with you say, take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All that I have and possess, you have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Bagyon Francis Xavierचे reliquin तुमकां बेसांव आतां हांव दितां जांकां कुडीची मोनाची ओतम्याची पेकोणी बरी सावत भलायकी जाय जांकां वावर काम मेळोंक ना पूण सोदतात तांकां काम मेळचें आनी कामांत एक पाटी रावली म्हणटच तांकां सगळें बरेंपण फावो जावचें बाकीचीं जीं कोण दुयेंत आसात प्रवास करतात बर्थडे सेलिब्रेट करतात वो हेर तांचे समारंभ आसात तांचे सगळें पासत ही मागणी
आनी बेसांव. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amen. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र गायनो म्हाका गोट करात. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या गायनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सरशीं लो कोडसरूंक केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सरशीं येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाकाणच्याक. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागतांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू उर्वी पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटाव. Amen. आनी सोरपो दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. San Francis Xavier, ora cura, radisam chamoga, la solia, besangat saiba, desaram cha, sambalun amka, kapan tuja besangat saiba, sharan koincha.